फ्रेंड्स, कशी आहे तुम्ही सगळी? सजमतां सगळी बरी आहे मग. आणि आयज व्लॉग म्हाका स्टार्ट करून पडलो सकाळ फुडें की त्या फ्लॉसी पार्लरान गेलो हा, तेका अपॉइंटमेंट आसलो. आणि चोय हो उठून रेडी मॉर्निंग. से हाय हाय कर, तू करना हाय करना. आणि चोय वॉल्स्टर हाय. ते दोघी झगडताले आता. सो तेणे तेगे दोड्यां बोट गायले स्कायलायनान. हय, सो तेका लागून तो मातशें हें जालो हा वॉल्स्टर. आनी एकाय मातसो तापयलो, सो तोवूय रडटालो तेंगे झगडी मागीर. आनी हय, तुमकां सांगलो न्हू हांवें आयज हांव डोसा करता म्हणून. ओके, आतां डोसा पीठ दाखय तुमकां. आनी हेचो डोसा पीठ केला. डोसा पीठ केल्लें. डोसा पीठ म्हणल्यार हांवें केलें ना, तें रेडीमेड हाडलें. तें हांवें बी केलें म्हूण सजमशें. जे क्वॉलिटी फुडां मेळटा, पॅकेट मेळटाय आनी दुसरी भाशेची मेळटाय. हांवें हाडलें लास्ट टायम, दुसरें हाडलें. आमी डोसा बी करूं जाल्यार हें चडटाय. आनी हेजी इडली बी करूं जाताय तेंच्यान सेम पिठाच्यो. ओके, सो पीठ हांवें करूं ना. आनी फ्लॉसी गेलो आहा पार्लरान. सो येता आसतना तेका चटणी करपाक घराक हें नाय जाली. तो शो करूं खंय वचून. वॉट इज दॅट? गार्लीक. से गार्लीक. गार्लिक से पूछे डाल. ओके ओके, बाय बाय से. आनी हय, ते चटणी लागून थोडें सामान हाडपा लायिल्लें. आतां हांव च्या बी करून दवरता तेंच म्हणल्यार. वॉल्स्टर म्हणटा भूक लागली म्हाका पोटा. सो तेका लागून वॉट इट नो ओपनिंग. सो हय, मागीर दाखय तुमकां डोसा करता तेन्ना. आनी तें येतलें तेदो म्हणल्यार. ओके. आनी हेचो फ्लॉसी येयलें पार्लरासून आनी चटणी बी केली हेचो. आतां तें हांव तडका मारता आनी तडका घालतलो, तडका मार. ओके, आनी मागीर डोसा करतलो. आनी हेचोय तडका जाला रेडी. दाळ घालूं ना तितून, दाळ घालताय. सो फ्लॉसी म्हणपाक लागली आपणान दाळ नाका म्हणून खावपा बरें लागना. जाली चटणी रेडी. आतां हांव करता डोसा. ओके, आनी चल आतां कायल गेला. कायल मातशें व्हडल्यान गेली. हें धाकट्या मागीर ती घोडावपा पडटली. आनी राती बटाट्या भाजी केल्ली फ्लॉसी. हेचो भाजी बी रेडी आमगेली. आनी सांबाराचो रत केलो तो. बरें जाला. गरम करून दवरता हांवें. डोसा करता. फर्स्ट घालता डोसा. कांय तापलो ना मिस मागीर. कायल तापलो ना म्हणल्यार मातशें हें आहा ती व्हडली कायल. म्हाका ती एडजस्ट करूंक पडटली अशी तशी. डबल बरो ना म्हजे कडेन. सो हांव तो बेश्टो बारके दवलेची करता. तुमकां दाट पातळ बी जाय जाल्यार तुमच्यान तशें करून करपाक जाता. दाट करता. म्हाका ती कायल हालयत रावपा पडटली तशी, कित्याक ती व्हडली आहा कायल आनी चूल धाकटी आहा. तेजे वयल्यान ना थोडें तेल घालपाचें. आनी असो याद जाला आमगेलो.
आता हांव ती भाजी घालता बटाट्याची भाजी थोडी घालता तर मागीर तें पोट भरता नाल्यार सामकें तेजी रोखडें जाय जाल्यार तुमी चडूय घालाय आनी ऑलस्टें बी बटाट्या भाजी खावंक सोदना चल म्हणजे डोसा रेडी क्रिस्पी आता प्लेटी काडटा आनी सांबार घालता तितून आनी चटणी सो चोय डोसा रेडी गरम खायल्यार मातशें बरें लागता तें नाल्यार बरें लागना आनी आतां तांकां मागीर वॉल्स्टर सांगतलो केस चलता आनी हाचो आतां हें खाण दिलें तेका फ्लशीक आतां तें हांवें सांगतलें केस चलता तें येयलां आतां पका करून खावपा गो च्या बी सगळें हांवें केलां आयज तेका आयज रेस्ट सामकें आनी तो रोडटा आपणें दिवंटे जय क्रिस्पी जाला बरो काट तेन्ना चोयला हांवें सांगलें तेका हांवें सांबार राती खायल्ली ओके तेका खबर ना हय तेका आमगे सूख लागना कितें केल्यार तें रोखडें पयलीं पाक करता हांवें जेवणा बराबर येदी गेल्ली थंयच्या शिता बारार खावपा जाता तो जाय जाल्यार कितें जालो वॉट यू वॉन्ट काम डाडा काम यो डाडा यो तेका ना हांवें मातसो तापयल्लो तेका तें फील जालें मातशें ओके ओके नायस ओके सो आतां उरलाय तें हांव करता आनी मागीर तांकां दिता खावपा आनी मागीर मेळटा त्या गरम खायल्यार मातशें बरें लागता तें ओके ओके नायस ओके नायस ओके तर एक तापयलें म्हणटकीर मागीर घेवपा पडटा नाजाल्यार वगैरे रावना तो कोण दुसऱ्यान घेयल्यार ओके हय ओके मागीर मेळटा तुमकां मिगे नांवान बेस्टोच पका म्हाका जाय आपण्या रुचेल म्हूण सांगना कोर खावपा लागून आनीच पका कर खरें बोजाल तेगेलो ह्या आनीक पिसा केलोलो बोजाल नासलेलो सांबार लेगीत म्हाका लायक जाल नासलेलो इवन बटाट्या हें केलो न्हू बोजाल नासलेली खरें बोजालाय तेगे हे पिसा लास्ट टायम केलो न्हू तेतून बोजाल नासलेलें कित्याक बोजाल न्हू तेतून ना आमगे गॅसी मातशें प्रॉब्लम जालो आसलोलें सो तेका लागून त्या दिसा मूड आसलो तेगे बरो बट गॅसीन तेगे वाट लायली सो बोजाल ना आनी हांवें तेका सांगलें म्हाका आनी जाय म्हूण सो तो म्हाका आनी करूंक गेला ओके आनी सो तेणें म्हाका आनी एक हाडून दिलो ओके बाबागे प्लेट वॉल्टर आनी चाव सो आतां हांव खाता ओके सो तेणें म्हाका आनी एक कोण हाडून दिला आमगे हेरी हाय बरो हाय म्हणून वयता तो कॅमेरा चयला आनी फोन केलो तेणें
ए नानू से हाय हाय कर मरे मामा हाय करो बाबूजी हाय करू मामा कोणा हाय सो ताका बोर सगळे कळटा का ओके ऐकी पा ओके हांव फोन दवरता ओके कट केलो आनी हेचोय वॉल्टान आमकां कोत्त्या जावन सगळ्या बारीक करून दिना आनी आपणा व्हडलें जायंट केला थंय हय आनी आयज तेगे इतली बरें जाला आयज हेंच जालें ना अशें पावलें ना अशें आनी पीठ ताणें येदें कालयलोलें आनी हो चोय आपणा एकू पुरमूसान तो सेकेंड रावंडा येयला हो चोय हो सेकेंडा आतां चोय केस जालें रे वॉल्स्टर धाडागेन केलोलें Extremely good. तेच मसाला डोसा खावंक वचना पूण आयज 2 खायले चोय आनी म्हाका पावलें नाय सो हांवें हेचो शेवी केलोल्यो काल वॉल्टान पॅकेट हाडलो न्हू सो आयज हांवें चायेको हेंचो केल्यो सो हितू हांवें होको सोयानी ना साकर घायला सो हांवें त्यो कितें केल्याय फर्स्ट मायक्रो घायलाय न्हू आनी बोऱ्यो अशें करून गरम केलाय कित्याक त्यो फ्रोजन उरताय न्हू आयस उरता भितर सो बोऱ्यो गरम केलाय आनी तितू सोय आनी साकर घायलाय थंय कित्याक सोय बीन तेणें फ्रेश कातलोली सकाळीं आनी आमी च्या पिताय चोय वॉल्टा च्या बाबा गेलाय सांजे मागीर हांव च्या पिना अच्छा तुमकां वात मेळटा सकाळ फुडें च्या पिना चालोन मेळटा म्हणून मातशें बिजी उरलें सगलें सगलें क्लीन कोत्ता बीन म्हळ्यार कितें आयज वॉल्टान केलो मसाला डोसा तें सारकें म्हणजे मॅच करूना बट चड तें बाबूय बीन आहलो न्हू तें सगलें रेडी केलोलें सो सगलें पातलोलो आहलोलें सो तें सगळें घालता कोत्ता बीन म्हणल्यार म्हाका गोज जालो आनी हेचें सारकें आतां इवनींग मेळटा ओके सो हांव सकाळ फुडें आयज बेगीन गेलोलें कित्याक म्हाका तेन्ना टायम दिलोलो अपॉयंटमेंट दिलोलो सो ती नॉर्मली अशी अपॉयंटमेंट दिता केस हें करपाक एक दीस हांव गेलोलें म्हाका खबर नासलो ती अपॉयंटमेंट दिता म्हणून सो हांव गेलें डायरेक्ट आनी म्हाका म्हणलें केस कातरपाक जाय म्हणून सो ती म्हणपा लागली अपॉयंटमेंट घेवपाक सो तेणी म्हाका आयज दिलो मागीर ती म्हणपा आपूण बेगीन ना सो नोव्हेंबरा येतो म्हूण सो तुका मागीर डिसेंबरा मेळटो म्हूण सो म्हाका नाका आसलोलें इतलें लेट रावपाक कित्याक मागीर केस सामकी चड वयताले सा चड म्हळ्यार चडोले अशें करून हाती हें केलें जाल्यार सा चड वयतालें कितलें शॅम्पू कितलें हें केलें स्टॉप जालें ना सो ते मागीर साम तो तेका वॉल्टाको हेळटा तो तेका बेजार कोत्ता सो चड वयता म्हणून हांवें मागीर म्हणलें हांव कट केल्या बरें म्हूण सो हांव गेलें आनी ते पयलें हांवें चाललें कट आनी हें बीन ती म्हणपा तुका कितें हेअरस्टायल आहा जाल्यार हाड म्हूण आपूण कट कोत्ता म्हूण ओके सो मागीर आयज मागीर तेणें म्हाका 9 दिलें सो तें न्हिदलोलें आहलोलें हांव वयता ते दोना येयलें जाल्यार आयज वॉल्टान स्टार्ट केलें सो केन्ना दिवपा जाय ताकाय बीन तशें करून स्टार्ट करूं म्हूण आनी हय आयज तेणें केलो मसाला डोसा बरें जाल्लें सारकें पयर आनी एक दिसा केलोलें बरें जालें नासलोलें म्हाका पावलें ना अशें हय आतां सांगलो आहा ताका उरलो आहा तें पीठ मागीर नेक्स्ट ना जाल्यार हांव ट्राय करतलें मुगे जायनाय बरें येस कार वॉट हॅपन वचय आनी वचय वचय तें मेळना तुका चो 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 गेट चो देर इज नो नथिंग मागीर आनी हांव तुमकां मुगे हेअरस्टायला मागीर हांव तुमकां फोटो मुगे हेजे घालता ओके सो केस दिसलें तो सांगाय सो होचो मुगे हेअर कट आनी हय मागीर हांव केस कट करून येयलें जाल्यार वॉल्टान सगळो रेडी केलो आहा आनी आमी आयज मसाला डोसा एन्जॉय केलो आनी आयज म्हाका रांदपा ना कित्याक मसाला डोसा हांवें सारकें म्हाका पावलें ना बट पोट भरलोलें आसलें मागीर मनशाय तुमी हांवें म्हणलें म्हूण म्हाका पावलें ना हांवें जेल नाय कित्याक काय म्हूण सो
पुरे जाला अशें म्हणजे कोत्ता म्हणल्यार लेट जालो कित्याक हांव थिंगसान येता म्हळ्यार म्हाका 10:30 जाली पार्लरांतसून येता म्हणल्यार आनी तेन्ना हांव युट्यूब पयलीं सॉल रेडी केलोलें जस्ट मागीर हांव वयतरी मागीर तें मागीर कोत्ता बीन म्हणल्यार ओगोच जालो सो जेवपा नाकेश दिसलें सो काल तें राती दाळ केलो आसलोली आनी इसनापास दाळ लागलो न्हू सो ती थोडी दवरलोली ती हें केली म्हणजे हातो म्हूण मागीर जेवंकू नाय तें तशें म्हणलें सो आतां म्हाका नुस्तें भाजपा जाय आनी कांय ना शीत लेगीत आहा म्हगेलें सो आयचे दिसाचो सगळें रांदपाचें केन्ना देपरांव विसोन तो रांदता सकाळ 2 दीस काल आनी आयज मेळोन ब्रेकफास्टाचें केलें आनी काल तेणें जेवणाचें केलो न्हू सो केन्ना कोत्ता तो पूण तुमचोच म्हणाका तो हें आहा बट हांव हें केन्ना लागलोलें हांव थँक्यू म्हणटा यूट्यूब ओपन करून ही म्हाका रेसिपी हें म्हाका मेळटा खावपाक हांव केन्ना लागलो तेका म्हाका मसाला डोसा कोर जावं सूप कोन्न दी कितें कोन्न दी म्हूण आनी तोय बीन हाटी लागलो म्हज्या कॅरेमेल कोर म्हण हांवें कॅरेमेल करून दवरला वॉट हॅपन हू दीस टॅब घेवन येयला सो हांव ना तेका टॅब आतां दिना हांवचो हेड सकाळ फुडसून हेटालो हांवें दिवूं नासलोलें कित्याक चोडूय बीन बंद न्हू दिवप आनी कोण म्हाका एक सबस्क्रायबरान सांगलें तेका चड टीव्ही ब्रे हें कोन्न नाका म्हूण दवरनाका म्हूण सो हांव जाता तितलें तें सगळें आतां टॅब टीव्ही बीन एवॉयड करपाचो ती जाता तितलें हेड घेवन हेड दिया म्हूण कित्याक हेड घेवन हेडल्यार कांय प्रॉब्लम ना न्हू सो आतां हें सगळें आतां म्हणजे न्हावपा तयारी न्हू सो आतां हें सगळें हेड बीन भरपा तरी बी होच थोडो आहा तेगेलो टॉयज थिंग हें आनी आतां जालें न्हू हालसून आमगे ड्युटी स्टार्ट स्कूल स्टार्ट सो नो टॅब नो टीव्ही सो कित्याक घराको उरून तरी बोर जालें म्हणटरी मागीर ते वॉल्स्टर टीव्हीचेर गेलो तेकाय टॅब जाय जाताली नाजाल्यार तेका टीव्ही जाय जाताली आतां इसकला न्हू सो नो टीव्ही नो टॅब आनी थंय हाडपाचें तो घेवन येयलो आहा लॉक कांडी म्हूण सो वेट ओके वेट ओके से ओके मामा से ओके मामा से ओके मामा से आनी हय तुमकां तर हांव मगे आतां व्हिडिओ हिंगा एंड कोत्ता ओके सो तुमकां तो मगे हो व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार आनी वॉल्टरान मसाला डोसा तेंची रेसिपी तुमकां ती शेअर केला न्हू ती तुमकां लायक जाली जाल्यार प्लीज लायक शेअर एंड सबस्क्रायब एंड कमेंट करून सांगाय ओके आनी मगे हेअरस्टायलाची बीन ओके till then take care bye bye see you in my next video bye.